Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगांवां पाजीफोंड ज्वेलरी दुकानात लूटमार करून ज्वेलर शेठ स्वप्नील वाळकेचो खून करपी फरारी तिगांक 24 वरां भितर उखल्ले. बुधवारा मध्यराती क्रायम ब्रांचीन ओमकार पाटील आनी एडसन गोन्साल्विसाक उखल्ले. दुसरे वटेन पुलिसांच्या हाताक सापडिनाशिल्लो मोती दोंगरावेलो मुस्तफा शेख दनपारा मडगांव पुलिसांक शरण. मुख्यमंत्री आणि बीजेपी पुलिसांची तोखणाय करतात. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट स्पेशली द क्रायम ब्रांच म्हणजे SP शोभित सक्सेना तसोच SP साउथ आणि क्रायमचो PI आणि आमचो DGP मुक्तेश कुमार मीना या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण 24 वरांच्या भितर म्हणजे ह्या पाच जाणांपैकी 3 जाण जे कल्प्रीट आशिल्ले या 3 कल्प्रिटांक अरेस्ट करपाक शकले. कारण हांव त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे विदीन 24 आवर्स अशा पद्दतीचो क्रायम करपी हांकां अरेस्ट केले हाच्या बद्दल हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आनी ज्या तरेन खरें म्हणत जाल्यार आमच्या पुलीस डिपार्टमेंट आनी क्रायम ब्रांच हांच्यांनी बरें काम केलें आनी ते जे मेन जे सूत्रधार तातूंतले आसले काल राती पर्यंत तांकां अरेस्ट जाली आनी आज आतां आनी एक जो मेन तांचो आसलो तोय आज सरेंडर जाल्लो आसा. ताका लागून आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी आमचे होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता. त्या पद्दतीन ह्या जे कोण मारेकरी आसा तेणी जे केल्ले आसा हे सामके खातीर सकयल हेजें काम आसा. तरी देखून एक आमी गोंयच्या पुलिसाक शाबासकी दिवपाकच जाय. त्या बरोबर आमच्या होम मिनिस्टराक शाबासकी दिवपाक जाय की अवघ्या 24 वरां भितर जे कोण थंय आशिल्ले जेणे कृती केल्ली त्या टायमार स्पॉटराका कोणी धरले मेळ्ळे आशिल्ले काय ना. तरी देखून तांकां 24 वरां भितर तांकां आयज ते मेळटा सगळे. आय विटनेसांनी स्थिर रावचे नाजाल्यार खुनी सुट्टले. तिगांयनीकूय अरेस्ट केला. आय कॉंग्रेचुलेट द एंटायर पुलीस टीम फॉर वर्किंग हार्ड एंड नेबिंग दीस पीपल. आतां हांव सोशल मिडियार पळयतालो की लोक म्हणटा हांकां जिते मारपाक जाय, हांकां हें करपाक जाय, तांकां हँग करपाक जाय. असो सिस्टम चलना. हो सिस्टम येवचो अशें म्हाका दिसता. पूण प्रॅक्टिकली हो ना. चार्जशीट करता ते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान अशें बरें चार्जशीट करपाक जाय आनी लोक जे आय विटनसीस आशिल्ले तेणी स्वता येवन ते आय विटनस रावपाक जाय आनी दे शूड स्टँड बाय द स्टँड की हे मर्डर जो मनशांनी केला. कित्याक फाल्यां फक्त पुलिसेचेर बोट दाखोवंक जावना. इट इज द कॉपरेशन ऑफ द सोशल सोसायटी आनी जे तेणे लोकांनी ते पयली गोश्ट इफ दे डोंट रिमेन आय विटनसीस आनी डोंट हेल्प द पुलीस जाल्यार हे मागीर 2-3 वर्सांनी सुटूंक शकता. आम आदमी पार्टीचो कायदो सुवेवस्थेचेर प्रश्न म्हणजे टोटल कोलॅप्स जाल्ले आहा. हे कित्याक लागून चड करून जालें? हो जो गव्हर्मेंट आहा हेका ह्या गव्हर्मेंटाक कसलोच रायट ना गव्हर्मेंट म्हणून रावपाक. हो गव्हर्मेंट आतां ह्यो मेळ्यो लावन काँग्रेसीन ताका सपोर्ट दिवन हे जे आमदार गेले की एका भाशेन एक बॅड वुमन म्हणल्यार जाता. हे येयले तेन्नासून सगळें पाड पडलां बीजेपी आतां नांवाचो गव्हर्मेंट पूण कांय चलना ग्रावंड लेवलाचेर. म्हणून हे अशे मर्डरी बी जाता. मर्डरीच न्हू. काल एक इन्सिडंट आयकूंक येयला की एट गन पॉयंट एक नायफ पॉयंट कोणाची बायक सुद्दां घेवन गेले म्हणून. हे आतां जॉबलेसनेस वाडला, पे कट्स वाडल्या, सगळें आतां जी इकॉनॉमी डावन जाल्या ताका लागून जाता की काय सरकारान खरें म्हणजे हेजेर लक्ष घालपाक जाय. सरकारूच ना जाल्यार आनी लक्ष कोण घालतलो? खुना खातीर वापरिल्लो सुरो आनी पिस्तूल चोरांनी पळटना शेवटून मारिल्ले. दोन्ही हत्यारां कालूच पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली. गोवा ज्वेलर्स असोसिएशनान हल्ल्याचो निशेध म्हूण बुधवार बिरेस्तारा 2 दीस दुकानां बंद दवरली. ते सेफ्टी खातीर पिस्तॉल दवरूंक सूट मागतात. आमकां आज खूब भयभीत आमी जाल्ले आसा सगळे आनी आज आमकां सगळ्यांनी हो सपोर्ट केलो आसा. आमच्या ज्वेलर्सांनी सगळ्यांनी शॉपां आपली बंद दवरल्या. फूल गोवा शॉपां बंद दवरल्ली आसा. आमचे कारागीर जे संघ आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी शॉपां आज कोणूच काम करपाक जाल्ले ना आसा. बेरोजगारी खूप वाडिल्ली आसा आनी आमी जशे ड्रग्स नेक्ससूय आयकतात पळय खुबशे भुरगे अशे आसा न्ही दे आर इनवॉल्ड इन ड्रग्स. तांकां डे टू डे तांकां ड्रग्सा खातीर पयसोय लागता. आय वूड लायक टू से बिकॉज दिस इज बिकम अ ओपन सिक्रेट आनी आतां गोंयचें नांव आसा पळय वारंवार सगळे कडेन ड्रग्स केसीन येवंक लागिल्ले आसा. म्हणटकूच इफ सपोज दीस इज अ करेक्ट टायम सो दॅट जे कितें ड्रग्साचे कितें आमकां पळोवंक मेळटा तांकां धरून आमी गोंयच्यान भायर उडोवची सो दॅट लेट गोवा बिकम अ क्लीन. हेच्या फुडें प्रोटेक्शनाक लागून आमकां ज्वेलर्सांक
गन लायसन्सीस आणि पर्सनल प्रोटेक्शनाक गन लायसन्स किंवा पर्सनल सेफ्टीक लागून ताका बरी परमिशन आमी सगळ्यांक कोणाक जेंकां गरज आसा गनाची कशी दिसता तांकां परमिशन आमी मेळची ज्वेलर्सांक अशी म्हाजी एक मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.